केस लुईस बाजार म्हणून सोंपलोलो पारेकारान म्हाका इनवॉल्व केलो. लुईस बाजाराक कोण कितें केलां तो भोगतलो. हांवें भोगिला सर न्ही लुईस बाजार एक केस भायर पडून हांव हॅपी ना. कित्याक हांवें तें काम केलें ना. यू अंडरस्टँड. सो हांव लुईस बाजार एक केस भायर पडून हांव हॅपी ना. लुईस बाजाराक काम हांवें केलें ना. लुईस बाजाराक हांव केन्ना हितून पडना. हांव 1969 तारोड जालां. 80 पासून म्हजेर एक पुलिसी केस आसा चोय. 1949 टू 80 पासून म्हजी केस आसा दाखय म्हाका. जेन्ना पॉलिटिशनां भितर सरलो 89 90 खूब केश्यो. आनी हांव जाणा पॉलिटिक्सांत भितर सरलो तुवें जेल बस पडा, तुवें जेनेरस पडा, तुका सगलें आहा. आनी त्या तरेन जर चिंतील जाल्यार तुवें पॉलिटिक्सान रावंक जायना. दिगंबर कामत जो आहा तो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आनी हांव PWD मिनिस्टर. तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट दिलो लुईस बाजाराक एक स्कॅम केला आनी तेचे लागले मो आनी दिगंबरान. आनी आमकां दोगांय पळय म्हाका हांव ओपन गेलो. एडवोकेट राजारान म्हाका सांगलें तूं भितर वचनाका, तुका ते भितर उडयलें. हांव कितें वचनाका, हांव गेलो भितर. हांव ताका मेळपाक गेलो, म्हाका भितर उडयलो. हांवें 3 म्हयने प्रेस हांव भोगिलें. 3 म्हयने. आयज म्हाका व्हड हॅपिनस ना. हांव हॅपी ना. कित्याक हांव म्हगे लायफ आसा तो हॅपी आहा. पूण ही केस भायर पडून हॅपी ना हांव. कित्याक म्हजी केस नासली. हांव म्हणूंक सोदतालो जे पळय लुईस बाजाराक कोणें कितें केलां तेका धरून तेका भितर उडोवपा जाय आसलो. तेका भितर उडयलो ना, म्हाका भितर उडयलो. हांवें बघितलो पुरो कोणें केलें तें देव जाणा आनी लुईस बाजार जाणा.